गोंयचे सध्याचे मंत्री आमदारासारखे आपले मतदारसंघापुरतेच वावुरतात म्हणून फोंडेच्या आमदारान युती सरकाराचेर टिका केल्या। सुदीन ढवळीकार मुख्यमंत्री जालो जाल्यारच भेदभाव करनासतना पुराय गोंयची उदरगत जातली म्हणून फोंडेचो आमदार लहू मामलेदार सांगता। आयतारा फोंड्या भाऊसाहेब बांदोडकार मैदानाचे उक्तावणा वेळार तो उलयतालो। मैदानाचे उक्तावण PWD मंत्री सुदीन ढवळीकारान केलें। सगळे कडेन सुदीन एकटोच आमदार जावंक जाय 40 कडे आणि ते शक्य आसा। सुदीन ढवळीकर हो चीफ मिनिस्टर जाल्यारच ते पॉसिबल आसा। म्हाका इतलें समजना की आमदार मंत्री आमदारा सारखे वागता कित्याक। मंत्री हो सगळे स्टेटी खातीर आसा, सगळे स्टेटी खातीर काम करूंक जाय, पण मंत्री वागना। मंत्री फक्त आपल्या आमदारूच सो वागता म्हणून वायट दिसता, म्हणून हांव आज हें उलयलां। थोड्यांक वायट दिसता न्ही, पण वायट दिसपाच्या हितून कांय ना। हांव फॅक्ट्स उलयलां, सत्य उलयलां आणि हें खरें। तुम्ही कोण म्हाका हेजेर चॅलेंजूय करपाक शकना। परत हांव रिपीट करता, एक्शन स्पीक्स लावडर। अभिनंदन करता सगळ्या बांदोडकारांच्या, बांदोडच्या लोकांचे, तशेंच बाब सुदीन ढवळीकरांची, जेणे इतली मेहनत घेवन कष्ट घेवन हो ग्राउंड कंप्लीट केलो। आज खूब उमेद जाता सरकाराच्या हातूंतल्यान आमी आर्थीक स्थितींतल्यान भायर सरिल्ले आसा। आता मुखार उदरगतूच करपाची आसा आणि ह्या 2 वर्सांत ती उदरगत करपाचे हे आमी घेतिल्ले आसा। वचन तुमकां इतलेंच दिता की जे जे प्रोजेक्ट आमचे जाहीरनाम्यात आशिल्ले ते पूर्ण करपाचें वचन हांव ह्या व्यासपीठा वयल्यान दितां। प्रदूषण करपी कोळशाची येरादारी आनी आरोंदा जेटी बंद करची म्हूण किरणपाणी पेडणे जाल्ले बसकेंत लोकांनी मागणी केल्या। आरोंदा जेटी आड गोंय आनी महाराष्ट्राच्या लोकांनी एकठांय सभा घेतली। जेटीवाले पयसो दिवन लोकांची तोंडां बंद करपाक सोदतात। मुख्यमंत्र्यान दखल घेवन गांवांक सोंपोवंक उठिल्लो प्रकल्प बंद करचो म्हूण लोक मागतात। बरो प्रकल्प पेडणेकारांक नाका न्ही, पूण जेटीन नुस्तेमारी आनी टुरिजमूय काबार जातलें म्हूण लोक भिल्यात। खंय तरी पैशाची आमिषा दाखोवपाक सुरवात जाली। ह्या खाली पिली असल्या आमिषांक तुम्ही बळी पडू नका। धोकादायक हो जो प्रकल्प आसा, आता ह्या प्रकल्पाला आम्ही असो बऱ्याच विरोध करूया। याच प्रमाणे हजारो लोकांच्या समोर पार्सेकर साहेबांनी आम्हाला सांगितलं की हा प्रकल्प नष्ट झाला पाहिजे, तुम्ही तो केला पाहिजे। पार्सेकर साहेबांना आजही आमची विनंती आहे, साहेब तुम्ही ते त्यावेळी बोलला ते आज सत्य करून दाखवा। कारण तुम्ही मोठ्या मंत्र्यांच्या पदावर ते तुम्ही सत्य करून दाखवा, आम्हालाही आनंद होईल। कारण आम्ही अभिमानाने सांगतो पार्सेकर साहेब आरोंद्याचे जावई आहेत म्हणून। मला माझा गाव वाचवायचा आहे, निसर्गरम्य सुंदर जो गाव आहे तो मला वाचवायचा आहे। आणि आता तर तुमच्या निसर्ग सौंदर्य असलेल्या गोव्याची पण आम्हाला साथ मिळालेली आहे। मुख्यमंत्री आसा बघो आमचो, ताणी आमी ज्या वक्तार गेलो त्या वक्तार आमकां थोडोसो असो प्रोत्साहन दिलो की आमी आपूण तेतून जो धोकादायक आसा असो विषय ती जेटी आसा तेजेर आपूण काहीतरी तोडगो काडटलो। जे जेटीचे ओनर आसात तेणी जे आमचे फिशर फोक्स आसात तांकां पयशाचे आमिष दाखोवपाचो प्रयत्न तेंच्यांनी केल्लो आसा। तांकां एवरी मंथ 5000 दिता, कोणाक आनी कितें करता। सो पयशाचो वापर तेंच्यांनी सुरवात केल्लो आसा, विकते घेवपाचो प्रयत्न चालू आसा। अजुनूय तेचेर सरकार गप्प आसा। सिमिलर त्या पद्धतीचो ह्या भागाचो काळो रंग जाल्लो आसतलो आणि अशा ह्या वाईट पोल्युटेड एरिया भितर खंयचो इंटरनॅशनल टुरिस्ट येवपा फुडें सरचो ना। हे टुरिझम काबार जातले आमचे। घेऊया एक विराम।